कानोळे उपरांत आता तळावले एके बायलेक घरान बंद दवरपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। तळावले फोणेच्या राजेंद्र फट्टेन घरकान्नींक 11 वर्सां एका बारीक रुमान बंद करून दवरली। तिका फक्त जेवण दितालो, बाकी लायट नितळसाण कांयच ना। बुरशा घाणीन 4 वण्टीन 11 वर्सां तिणें काडली। ही गजाल कोणे तरी स्कॅन NGOच्या कानार घाली। स्कॅनान बायला पुलिसांक हाडून तिका भायर काडली। 11 वर्सां जालीं किशोरी फडते ही बायल ह्या घरान रावताली आनी आमकां जाल्यार वाडी तळावलेची आमी हांगा आसून सुद्दां आमकां खबर नाशिल्ली की ती हांगा इतले वर्सां एकलीच रावता म्हणून। आनी घरांत तिका कांयच अशें नाशिल्लें, फक्त ते थोडे प्लास्टीक अश्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यो। आनी आयज कोणे तरी NGO फोन करून सांगलें की अशें चलता की 11 वर्सां जालीं बायल आसा, थोडो वास कितें मारता म्हणून सांगलो। आनी आयज पुलिसांनी आनी NGO हेणे आयज येवन ते बायलेक खंय तरी घरांतले भायर काडून खंय तरी ट्रिटमेंट खातीर बरे कडेन व्हेल्ली आसा। NGO ते बायलेक फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेली। तिची परिस्थिती सामकी हाल्ल्या। घोव राजेंद्र फट्टे म्हणटा ती मानसीक दुयेंती म्हूण तिका रुमान दवरिल्ली। पुलिसांनी राजेंद्र फट्टेक पुलीस स्टेशनार व्हेला। अजून केस जाल्ली ना। पणजे पुलीस तिच्या IPBच्या रिपोर्टाक रावल्यात। ती तळावली जे मारुती देवूळ आहा तेजे सारके फाटल्या वटेंतल्यान हे घर आसा। त्या घरान किशोरी एलायस राजेश्री फडते ही बायल मनीस रावताली। 11 वर्सां जाली ती ह्या रुमान रावताली। त्या रुमान तुमी पळयलां कांयच ना, प्लास्टीक बाटल्यो आनी लायट ना, उदक ना सारकें। त्या अवस्थेन ती आतां 11 वर्सां हांगा ह्या घरान रावताली। स्कॅन ह्या NGOन वुमन सेल पुलीस हांकां विक्टीम एसिस्टंट युनिट हांकां फोन करून ही म्हायती दिल्या उपरांत ते हांगसर आयले आनी तिणें तिका हांगसरल्यान रेस्क्यू केल्या आनी तिका सद्या आयडीन हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या तळावलीच्यान विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर।